मुख्यमंत्र्यान कळंगूट पळोवणे उपरांत दिल्ल्या उतरा उपरांत बेकायदेशीर मसाज पार्लर आणि स्पाचेर धाडी घालप सुरू जाल्या। सोमारा हंजुणा वाठारांतल्या होली बेसिल ह्या मसाज पार्लर आणि स्पाचेर धाड घालून एकल्याक अटक केली। अजापाची गजाल म्हळ्यार हो मसाज पार्लर आणि स्पाक कसल्योच परवानगी नासतना फाटली 4 वर्सां चलयतात। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतार कारवाय करपाचे जाहीर करतकच चडशा मसाज पार्लर आणि स्पा धन्यांनी धंदो बंद केला अशें पुलीस सांगतात। पावसा दिसांनी पणजे मळ्यान दर वर्सा प्रमाण उदक भरचें न्हय म्हण पणजेचे आमदार बाबूश मोन्सेरातान मळ्यान पळोवणी केली। मळ्यान हुंवार येवचो न्हय म्हण सरकार पयशे मोडटलो आनी हाचेर बेगीन तोडगो काडपाचो यत्न चालू आसा अशें आमदार बाबूशान सांगलें। पावस पडपाच्या म्हयनोभर पयलीं पंप चालू जातले अशें उतर अधिकाऱ्यांनी दिलां। भरतीचें उदक भितर येवचें न्हय म्हण विजेचेर चलपी उदक आडावपाची तरतूद करतले अशें अधिकारी सांगतात। सोमारा दिसा पुराय गोंयान शिवराज्य अभिषेक दीस व्हडा उमेदीन मनोवपाचो निर्णय घेवन गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान बरें काम केलें अशें थियेचो आमदार निळकंठ हळर्णकरान सांगलें। म्हापशा बस स्टँडा लागसर शिवाजी पुतळ्याक आमदार निळकंठ हळर्णकरान हार घालून शिवजयंती व्हडा उमेदीन मनयली। ह्या वेळार निळकंठान आपल्या उलोवपांतल्यान युवा पिळगेक संदेश दिलो। शिवाजींचे महत्व जाणून घेवन तांच्या तत्वांक धरून चलचे आनी अशा व्हड नेत्याची देख घेवन फुडली पावलां उखलची अशें निळकंठ हळर्णकरान शिवराज्य अभिषेक सुवाळ्या वेळार आपलें उलोवप करतना म्हणलें। बंद 2 वर्सां उपरांत बंद उरिल्ल्यो शाळा आतां सुरू जाल्यात। कोरोनाच्या महामारीक लागून शाळा फाटली 2 वर्सां बंदूच उरिल्ल्यो। मात आतां नवे कपडे आनी नवी पुस्तकां घेवन विद्यार्थी ऑफलायन म्हळ्यार प्रत्यक्ष शाळेंत वचून शिक्षण घेतले। कोरोनाच्यो केशी कांय प्रमाणात वाडिल्ल्यान भंय निर्माण जाल्लो, मात मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान परिस्थितीचो अभ्यास 15 दिसां भितर कितें तें थारायतले अशें सांगलां। उत्तर प्रदेशांत एका रसायनीक कारखान्यात स्फोट जाल्ल्यान सुमार 12 जाणांक मरण आयिल्ल्याचो धक्को दिवपी घडणूक 4 जून ह्या दिसा घडली। हाच्या आदीं हो आंकडो 8 आशिल्लो, पूण उपचारा वेळार गंभीर जखमी जाल्ल्या आनीक 4 कामगारांक मरण आयिल्ल्यान मरण आयिल्ल्यांची संख्या 12चेर पावल्या। ह्या स्फोटान सुमार 20 जाण जखमी जाल्यात, ताचेर उपचार सुरू आसा। ह्या घडणुके उपरांत उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी शोक उक्तावून शक्य आसा ती सगळी मजत दिवपाचो आदेश दिला।
मोर्जी पंचायत वाठारांतल्या मिलाग्रीस चर्च वाठारान कसलेच तरेची भौशीक मसुंडी उबारची न्हय आनी ज्या जमीनदारान मोर्जी पंचायतीक जमीन दिवपाचो प्रस्ताव दिला तो प्रस्ताव न्हयकारचो अशी मागणी करपी थाराव मोर्जी ग्रामसभेंत मंजूर जालो। ह्या ग्रामसभेंत व्हडा संख्येन हाजीर आशिल्ल्या क्रिस्ताव भावांनी हो प्रस्ताव मांडलो आनी तो रोखडोच मंजूर जालो। मोर्जी पंचायतीची ग्रामसभा सरपंच वैशाली शेटगांवकर, उपसरपंच अमित शेटगांवकर, पंचवांगडी पवन मोर्जे, विलास मोर्जे आनी हेर वांगडी हाजीर असले। ह्या वेळार पयलेच फावट ग्रामसभेंत व्हडा संख्येन लोक हाजीर असले। बेतूल गांवची पर्यटनाच्या दृष्टिकोनांतल्यान उदरगत करपाक आनी गांवची सोबीतकाय वाडोवपाक इतिहासीक बेतूल किल्ल्याची आनी गांवची उदरगत करपाचे उतर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिला। मुख्यमंत्री छत्रपती शिवाजी महाराज शिवराज्य अभिषेक दिसाच्या सुवाळ्याक बेतूला उलयताले। कस्टम्स खात्याक विश्वासान घेवन किल्ल्याचे काम करतले अशें उतर मुख्यमंत्र्यान दिला। पुर्तुगालांत आशिल्ल्या गोंय राज्याक संबंधीत कागदपत्रां आर्किओलॉजी खातें आनी परराष्ट्र मंत्रालया वरवीं परत हाडपाचो यत्न करपाचें उतरूय ह्या वेळार मुख्यमंत्र्यान दिला। गोंयच्या दर्यादेगांचेर कायदो मोडपाचो कसल्योच घडणुको घडच्यो न्हय म्हण दर्यादेग वाठारांनी आनीक पुलीस स्टेशनां आनी अदीक पुलीस अधिकारी दिवपाचें उतर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिला। गोंय आनी गोंयच्यो दर्यादेगो नितळ दवरपाक पर्यटकांनी आनी लोकांनी मजत करपाक जाय असो उलो मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान मारला। मुख्यमंत्र्यान कळंगूट दर्यादेग आनी हेर वाठारांची उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक शोभीत सक्सेना वांगडा मोटरसायकल पायलटाच्या फाटल्यान बसून पळोवणी केली। गोंयच्या लोकांचो जुवारी एग्रो कॅमिकलाक दिल्लो 1000 एकर जागो सरकारान चण्या कोतार खाजगी भांडवलदारांक विकून उडयलो काय कितें असो दुबाव गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो मुखेली विजय सरदेसायान व्यक्त केला। आदलो उद्देग मंत्री आनी आताचो नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे जुवारी एग्रो कॅमिकल बंद करतात जाल्यार ह्या आदी तांकां दिल्लो जागो परत घेवपाची मागणी केली। आता विश्वजीत हो जागो परत घेतलो काय कितें असो प्रश्न विजय सरदेसायान विचारला। भाऊसाहेब बांदोडकराचे उद्देगीक गोंयचे सपन पुसून उडोवपाचे काम चल्ला काय कितें असोय प्रश्न विजय विचारता। महाराष्ट्रांतल्या महाविकास आघाडीच्या फुडाऱ्यांचेर मोदी सरकार फकत सूड घेवपाक ईडीची कारवाय करता अशें राष्ट्रवादी काँग्रेसीची फुडारी खासदार सुप्रिया सुळे हिणें म्हणलां। आदले गृहमंत्री अनिल देशमुख हांच्या घराचेर ईडीन 109 फावटी धाड घाली मात कांयच सापडिल्लें ना। हो स्वता एक विक्रम अशें सुप्रिया सुळे हिणें म्हणलें। सध्या कादयेंत आशिल्ले राष्ट्रवादीचे फुडारी अनिल देशमुख आनी नवाब मलिक ह्या दोनूय फुडाऱ्यांक न्यायालया कडल्यान क्लीन चीट मेळटली असो आपणाक विश्वास आसा अशें सुप्रिया सुळे हांणी म्हणलां।
स्मार्ट सिटी वरवीं फकत 4 स्मार्ट जाले म्हूण उपकारना, जाल्यार स्मार्ट सिटींतले लोकूय तितलेच स्मार्ट आसपाक जाय अशें मत पणजेचो आमदार आनी कामगार मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांणी व्यक्त केलां. रस्ते खणून उडोवप्यांचेर भौशीक बांदकाम खात्यान कारवाय करप गरजेचें, तशेंच येरादारी पुलिशेन पर्यटकांक तालाव दीत बसच्या परस रस्त्यार जी येरादारी कोयणी जाता तो प्रश्न सुटावो करपांत लक्ष घालचें अशेंय मंत्री बाबुशान म्हणलां. दोन वर्सां उपरांत शिक्षणीक वर्साक सुरवात जाता निमाणो एकदाची सोमारच्यान शाळांनी घांट वाजली. शिक्षणीक वर्साच्या पयल्याच दिसा दिवचल शारांतल्या सगळ्या शाळांनी विद्यार्थ्यांचो उपाट प्रतिसाद पळोवपाक मेळ्ळो. शाळा सुरू जाता म्हणटकीच चडशा शाळांनी उमेदीचे ल्हार पातळिल्ले. फाटल्या 2 शिक्षणीक वर्सांचो अणभव आनी कोविडाच्या फाटभुंयेर अंदू शिक्षणीक वर्साची सुरवात वेळार जाता काय ना त्या विशीं दुबाव निर्माण जाल्लो. मात शिक्षण खात्याच्या आदेशा प्रमाण मार्गदर्शक नेम पाळीत सोमारच्यान शाळा सुरू जाल्यो. शाळेचो पयलोच दीस म्हणटकीच शाळांनी गडबड आनी गोंधळ दिसून आयलो. भुरग्यांक शाळांनी सोडपाक तांचे पालक वांगडा आयिल्ले. दुसऱ्या वाटेन मात फाटल्या कांय दिसांच्यान कोविडाचे दुयेंती वाडपाक लागिल्ल्यान कांय पालक हुसक्यान दिसताले. ह्या सप्तकान गोंयांत पावसाक सुरवात जावन बुधवार मेरेन मॉन्सून गोंयांत दाखल जावंक शकता असो अदमास राज्य हवामान विभागान उक्तायला. मॉन्सून कारवार मेरेन आयला. बुधवार मेरेन पावस गोंयांत दाखल जावपाची शक्यताय आसा अशें हवामान विभागाचें म्हणणें आसा. मजगतीं मॉन्सून लाबिल्लो आसलो तरी गोंय गरमीच्या प्रमाणांत वाड जाल्या. ताका लागून गोंयकारां सयत गोंयांत आयिल्ले पर्यटक उबगल्यात. वाडटे गरमे पासून स्वताची सुटका करून घेवपा खातीर चडशा जाणांनी दर्यादेगेचे रस्ते धरल्यात. वासिनीकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी टिका उत्सवाक मेळिल्ल्या प्रतिसादाचेर दादोशी आसात. मात कितलेशेच लोक कोरोना प्रतिबंधात्मक डोस घेवंक नाशिल्ल्यान तांकां कोरोना परत जावं येता असो भंय दोतोरान व्यक्त केला. सुमार 1,63,000 लोक एकूच डोस घेवन आसा. दुसरो डोस घेवंक नाशिल्ल्यान कोरोना परत पातळावपाचो भंय उप्रासला. फकत 2,721 लोकांनी बूस्टर डोस घेतला आनी लोकांनी कळाव करनासतना डोस घेवचो अशी भलायकी खात्याच्या दोतोरांनी मागणी केल्या. बांगलादेशान चीत गांवांत एका शिपिंग कंटेनराच्या डेपोक लागिल्ल्या भिरांकूळ उज्यान सुमार 49 जाणांक मरण आयलां. जाल्यार 450 म्हळ्यार 450 जाण जखमी जाल्यात. 4 जून ह्या दिसा राती हो उजो लागिल्लो. ह्या घडणुकेंत 5 उजो पालोवपी दळाच्या जवानांक लेगीत मरण आयलां. आजुनूय ह्या उज्याचेर नियंत्रण मेळिल्लें ना. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण शेनवारा राती 11:15 सुमार ह्या गुदावांत व्हड स्फोट जाल्लो. ह्या स्फोटांत रसायनांक उजो लागून तो सगळ्याक पातळपाक लागिल्लो.
देशान कोरोना दुयेंतींची संख्या दिसान दीस वाढत आसा. फाटल्या 24 वरांत 4,257 नवे कोरोना दुयेंती सापडल्यात. ह्या म्हयन्यात कोरोना बाधितांची संख्या 4,000 वयर गेल्या. 2 जून ह्या दिसा देशान 4,041 लोकांचो अहवाल पॉझिटिव्ह आयिल्लो. शेनवारा 15 कोरोना दुयेंती मरण आयले. जाल्यार 2,612 दुयेंती बरे जाल्यात. तशेंच सध्या 22,691 कोरोना बाधित दुयेंतींचेर उपचार सुरू आसा. मजगती गोंयांत फाटल्या कांय दिसां सावन सुरू आशिल्ल्या कोरोना दुयेंतींची वाड आयताराच तशीच उरली. शेनवार आनी आयतारच्या 24 वरांत भलायकी खात्यान 581 नमुन्यांच्यो चांचण्यो केल्यो. तातूंतले 441 जाण बाधित सापडले. ताका लागून राज्याच्या बाधित जावपाचे दर 60% इतलो उरला. आयतारा सक्रिय बाधितांची संख्या 262 चेर पाविल्ली. वाठादेव हांगासर गांवच्या मदीं व्हाळ आसा. उटंगराचो पावस पडटकीच ह्या व्हाळांतलें उदक भायर फुटून कुशीकच्या घरादारांनी घुसता. उदकाच्या लोटा बरोबर व्हाळांतली घाण सगळ्याक पातळटा. दर वर्सा पावसाळ्यांत लोकांक हो वायट अणभव येता. प्री मॉन्सून कामा खाला हो व्हाळ नितळ करप गरजेचें आसतनाय हो उस्पून नितळ करपाक अंदूय आडनदर जाल्या, अशी थळाव्यांनी कागाळ केल्या. कोल्हापूरच्या हेरवाड पंचायतीन विधवा प्रथे आड मांडिल्लो थाराव एक क्रांतिकारी चळवळ थारल्या. ह्या आधुनीक चळवळीन पुराय भारतभर खवदळ घातल्या. गोंयच्या पंचायतींनी हे क्रांतिकारी पावल उखलपाक जाय म्हण जायते लोक फुडें सरल्यात. मोरजे पंचायतीनूय विधवा संबंधीच्यो गैरप्रथा बंद करपाचो थाराव घेतलो. घोवाच्या मरणा उपरांत खंयचेच बायलेक विधवा म्हण हिंसावचे न्हय म्हूण ही धडपड चल्ल्या. आतां मेरेन गोंयच्या कोरगांव, धारगळ आनी आतां मोरजे पंचायतीन हो थाराव पास केला. बेशिस्त पार्किंगाचेर नियंत्रण हाडचे खातीर शारांत पे पार्किंग सुरू करपाचो दिवचल पालिकेचो विचार आसा. ह्या फाटभुंयेर पुलिशेच्या येरादारी विभागाच्या सहकार्यान पालिकेन शारांतल्या कांय मुखेल सुवातींची पळोवणी केल्या. पुलिशेच्या येरादारी विभागाचे निरीक्षक सुदेश वेळीप, पालिकेचे इंजिनियर राजेंद्र फट्टे आनी हेर अधिकाऱ्यां वांगडा दिवचले नगराध्यक्ष कुंदन फळारी हाणें शारांतल्या पालिका इमारती फुडलो रस्तो, पोरनो बस स्टँड, बाजार आनी हेर कांय सुवातींची पळोवणी केली. पार्किंग वेवस्था खंय आनी कशी करपाक मेळटली ताचो अधिकाऱ्यांनी अदमास घेतलो. आयतारा दिसा स्पायस जेटाचे विमान सकाळी 11 वरांचेर सुटपाचे आसले. मुंबय सावन गोंया येवपी हे विमान बद्द 4 वरां उसरां सुटलें. ताका लागून प्रवाशांचे बरेच हाल जाले. म्हत्वाची कामां बेगीन जावचे खातीर गोंयांत येवपी प्रवाशांचे हाल जाल्यात. स्पायस जेटा कडल्यान मात ह्या विशीं समाधानकारक जाप मेळना जाल्ली. फाटल्या कांय दिसां सावन असोच प्रकार चालू आशिल्ल्याचें कळटा. ताका लागून स्पायस जेटाच्या ह्या बेभरवशी सेवेक लागून प्रवाशांनी तिडक उक्तायल्या.
गोंयभरांतल्यो खारफुटी नश्ट जातल्यो अशा तरेच्या कसल्याच प्रकल्पाक सरकार परवानो दिवचो ना अशें राना मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. आयतारा मांडवी न्हंयतल्या माणकुल्या जुव्याक भेट दिवन रोप लायल्या उपरांत तो उलयतालो. गोंय रान खातें मांडवी जुव्याचेर 1500 झाडां रोयताले अशेंय ताणें सांगलें. ह्या वेळार रान खात्याचे अधिकारी आनी कर्मचारी हाजीर आसले. भाजपाच्या सरकारान काश्मीरांत काश्मीरी पंडित सुरक्षीत कित्याक रावपाक शकना असो प्रश्न आम आदमी पक्षाचो राष्ट्रीय निमंत्रक अरविंद केजरीवालान केला. भाजप संवेदनशील विशयाचेर लेगीत राजकारण करता असो आरोप केजरीवालान ह्या वेळार केला. काश्मीरांतले काश्मीरी पंडित सध्या भिरांकूळ जीण जगतात, ते खंय सुरक्षीत ना. भाजपाच्या सरकारान तांकां पयली सुरक्षा दिवची अशी मागणी केजरीवालान केल्या. कामगारांच्या दिसावड्यांत वाड जावपा खातीर खासा समिती नेमपाची गरज आसा. ही समिती बेगोबेग नेमपाचो कामगार खाते यत्न करतात. त्या उपरांत फुडल्या 2 म्हयन्यां भितर ही समिती कामगारांचो दिसावडो वाडोवपाचो निर्णय घेतली अशी माहिती कामगार खात्याचे मंत्री बाबूश मोन्सेरातान केल्या. धर्मांतरण करप हो गुन्यांव न्हय, मात कोणाकूय बळजबरी करून फुसलावन फोटिंगपणां करून धर्माचो प्रचार वा प्रसार करप चुकीचें आनी हाचेर कायदेशीर उपाय काडप गरजेचें अशें इतिहासाचे अभ्यासक ॲडव्होकेट श्रीनिवास खलप हाणें गोमंतक टीव्हीच्या पत्रकार प्रतिनिधी कडेन उलयतना सांगलें. भाजपा सरकाराच्या काळान देशान नागरी झूज जावपाची शक्यताय आसा अशें भाजप सरकारा आड विधान राष्ट्रीय जनता दल मुखेली लालू प्रसाद यादव हाणें केला. भाजपाच्या सरकारान बेरोजगारी तशेंच भ्रष्टाचार आनी म्हारगाय वाडल्या. हाचेर नियंत्रण दवरपा खातीर भाजपाक सत्ते वयल्यान कमी करपाक जाय आनी ते करपाक सगळ्या समविचारी पक्षांनी एकठांय येवपाची गरज आसा अशें लालून म्हणलां.